Juanvachem Poilem Potr 2. देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत. देवाचीं भुरगीं Ch.3. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खूद बाप आमकां म्हणटा, तुमी म्हजीं भुरगीं आनी खरेंच आमी ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच थावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले म्हूण आमकां खात्री आसा. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशें ताचेर हो बोरवांसो धरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निश्कळंक जावंक वावुरतात. जीं कोण पातक कोत्तात तीं समुतीक पाठ कोत्तात. कित्याक पातक म्हणल्यार समुतीक पाठ करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणात. ताचे सवें रिगून रावतात तीं पातक करिनात. पूण पातक कोत्तात तांणी ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. प्रितीच्या भुरग्यानो, कोणाकूच तुमकां फसोवंक दिवं नाकात. जसो जेजू देवाक मानवलो तशेंच देवाचे खुशे प्रमाणें जियेतात तीं देवाक मानवतात. जीं कोण पातक कोत्तात तीं देंवसाराचीं, कारण देंवसार अरंबाक थावन पातकी. देंवसाराच्या कोत्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जीं कोण देवा थावन जल्मल्यात तीं पातक करिनात, कित्याक देवाची जीण तांचे सवें आसा. देवा थावन जल्मल्यात देखून तांच्यान पातक करूं नजो. देवाचीं भुरगीं आनी देंवसाराचीं भुरगीं हाचेरूच वळखूं येतात. जीं कोण देवाचे खुशे प्रमाणें जियेनात वो आपल्या भावा भयणींचो मोग करिनात तीं देवाचीं न्हय. एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो आमी मोग करचो होच संदेश तुमी सुरवातेक थावन आयकला. कांय ना सारकीं आमी जावन न्हय, तो नश्ट्याचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. केय ना सारकीं आमी जावन न्हय, तो नश्ट्याचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. कित्याक पासत ताचो जीव काडलो जायत? कित्याक ताचीं कोत्तुबां भास्कोळ आसलीं, पूण ताच्या भावाच्यो कन्यो देवाक मानतात तसल्यो आसल्यो. भावां भयणीनो, संवसार तुमचो द्वेस कोत्ता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाकात. मन्नांतलीं भायर सरून आमी जिविताक पावल्या म्हूण आमी जाणाव, कारण आमच्या भावा भयणींचो आमी मोग कोत्ता. मोग करिनात तीं मन्नांतूच आसात. आपल्या भावाचो वो भयणीचो द्वेस कोत्तात तीं मनशां प्राणघातकी. खंयच्याच प्राणघातक्या सवें सासणीक जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण तुमी जाणात. ताणें आमचे पासत आपलो जीव दिलो, हाचे वेल्यान मोग कितें तें आमी वळखूंक पावल्या. तशेंच आमीय आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. कोणाक संवसाराची गिरेस्तकाय आजुनूय गरजेक सांपडल्या आपल्या भावाक वो भयणीक पळोवन तांच्या काळजांत दया माया उपजना जाल्यार कशे भाशेन देवाचो मोग तांचे सवें आसत? सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, पूण कन्यांनी आनी आमी दाखोवंक जाय. देवा मुखार पूर्ण विस्वास. हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणें चलता म्हूण आमकां गमून येतलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत कोत्तले. देवाक सगळें थावें अंतस्करण आमकां कसलोय गुन्यांव दाखयत जाल्यार पर्यान आमच्या अंतस्करणा परस देवाचें काळीज अदीक दयाळ मोवाळ.
प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतस्कण आमचो कसलोच गुन्यांव दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा आनी कितेंय आमी ताचे लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी कोत्ताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो आनी जीं कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटात तीं देवा सवें जियेतात आनी देव तांचे सवें जियेता. ताणें आमकां आपलो आत्मो दिल्ल्यान तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमी वळखूंक पावताव. देवाचें उतर